डिसेंबरात मडगावच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे उक्तावण करतले जाल्यार खंय कामगार डबल करचे पडटले. भलायकी मंत्री फ्रांसिसान मडगावच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कामाचे इन्स्पेक्शन केले. जीएसआयडीसीचे ऑफिसर आनी कन्सल्टंट बरोबर आशिल्ले. नव्या हॉस्पिटलाचे काम बेगीन सोपून हॉस्पिटल एकदांचे सुरू करचें म्हणून दक्षिण गोंयचो लोक मागता. JSIDC and consultants, all three were there, and the observation is unless they double up, things won't improve. They have to double up the workforce. There is a schedule as per the original agreement, but if you want to do the inauguration by December, they have to double up the workforce. आरोशी दर्यादेगेर आडकल्लो पोंटून कापून काडूंक जिल्लोधिकाऱ्यान अरिहंताक ऑर्डर काडल्या खरी, मात काम अजून सुरू जायना. पोंटून कापूंक 10 दिसांचो प्रास दिल्लो. 20 मेळाक ऑर्डर काडूनय कांयच काम जायना म्हणून लोकांचो बोवाळ पडटकच मंत्री अलिना जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळी. मुंबयच्यान क्रेन येता, तिका पुलीस वाटेर आडयतात म्हणून कळाव. शुक्रारा खंय क्रेन पावतली. It is now expected that by Friday morning that train should arrive within Goa at least. So once that happens, then we would be able to expedite the work. Right now, work of cutting has already started. Most probably, seeing the situation, most probably on Friday, I may be visiting the site to take a follow-up. Now what happens is that the crane is not allowed to move in that state during daytime, and therefore it has to move only at night time. And that is the reason it has not arrived. Now the collector is quite sure that it will arrive. If not tomorrow evening, definitely by Friday morning. आरोशी दर्यादेगेक पोंटून मुंगरून पडल्यार 1.5 म्हयनो जालो. 10 दिसां भितर पोंटून काडपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. ऑर्डरीक 5 दीस जाले तरी पयल्या पावण्यावेले कामूच सुरू जायना. सरकारूच कॉर्पोरेटां फाटल्यान राविल्ल्यान ही परिस्थिती म्हूण नुस्तेकार उलयतात. Only because government is supporting for corporates. आज government corporatesांचो जाल्लो आहा. आम आदमी आम लोकांक म्हणटा ते बेश्टे लोकांक कोण पळयना. सदांच कॉर्पोरेट्सांक हेल्प करता. कॉर्पोरेट्सांक हेल्प केले म्हूण आयज तुमी पळयला हो पोंटून आहा तो थिंगाच पडलो आहा. कोणें आयज कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या 4 दीस जाले. 10 दिसांची ऑर्डर दिलेली आहा तांकां. 4 दीस जाले अजून पासून कांयच मशिनरी अजून पासून काट करूं. एकूच कलेक्टराची ऑर्डर तेमी हें करूंक ना जाल्यार आयज आमचेर सगळ्या लोकांचेर न्हू गोंयचेच गोंयकारांचेर तापट मारला तेमी. MLA ऑफिसान मिटींग जालेली आनी तें सांगलेलें 10 दिसां मदें काडटले आनी पोर काम चालू करता सांगलेलें. आमचे पळय सकाळीं येयले जाल्यार जायते जाण येयले हिंगा सामान हाडलां हें हाडलां म्हणून आनी एकलो सांगूंक लागलो पूण आपणे क्रेन हाडल्यार ती बेलगांवसान येवंक भायर सरल्या म्हणून. ती आयज सांजेर पावतली म्हणून आज 4 दीस जाले कांय जावंक ना. अजून कांय काम कमेच करूंक ना. कसलेंच येना. कितें फायदो आमी MLAशी मिटींग करून हें करून तें करून ही तर काडूंक हात घालिना. आतां दर्या मोर जातलें दर्या गरम जातलो मागीर आमी हात घालूंक मेळचें ना. प्रुडंटा खातीर आरोशीच्यान दिशान परब. लाखभर मतदार गोंयच्या मतदार यादींतल्यान वचूं येतात. 26,000 गोंयकारांची नांवां आतां मेरेन रद्द केल्यांत. 26,000 गोंयकारांनी खंय पोर्तुगेज नागरिकत्व घेतलां. राज्यसभेचो खासदार शांताराम नायक मिडिया कडेन उलयलो. रद्द केल्ली नांवां खंय चडशीं मायनॉरिटींची. बीजेपी ताचो गैरफायदो घेता म्हणून शांतारामाचो दावो. Thousands of Goans are going to lose their voting rights if Government of India does not amend Citizenship Act on time. As it is, to my knowledge, around 26,000 names have been deleted from voters list, and roughly about 66,000 are about to be deleted, but the process is stopped because there is an order from the Union government not to delete the names until the decision is arrived on the citizenship issue. So you can imagine is 26 and 67. The fate of these people is hanging in balance.
Secondly, there may be more whose cases are not known, who have registered their births in Portugal as per the arrangement, as per the legislation passed by the Portuguese government some time back. Prior to 19 December 1961 and in Dadra Nagar Haveli prior to 21/8/1954 and their births registered in civil registration offices of those territories before the above mentioned dates have been given facility by the Portuguese government by issuing an order in 2006 to register their birth in Portugal. That since most of these persons whose names are likely to be deleted or have been deleted belong to minority community, the BJP wants to take benefit of this matter and would like to keep the thing as it is so that minority community do not get the right to vote. घेऊया एक विराम.